पणजेच्या उदरगतीचे स्वप्न आम्ही पळयलां, प्रत्यक्षान उतरयतले, पणजेक व्हंकल कशी सजयतले। पणजेची अधोगती खंत मनान उपजयता, ताई भाऊची प्रेरणा कर्तृत्व आमचे जागयता। पणजेची अधोगती खंत मनान उपजयता, ताई भाऊची प्रेरणा कर्तृत्व आमचे फुलयता। पर्रीकराक सोडचे ना, जिखल्या बगर रावचे ना। पणजेच्या उदरगतीचे स्वप्न आम्ही पळयलां, आमच्यातले मनीसपण महालक्ष्मी आमच्यान जागयता। दुसऱ्या खातीर जगपाक वेलिंगकार आमकां शिकयता। आमच्यातले मनीसपण महालक्ष्मी आमच्यान जागयता, दुसऱ्या खातीर जगपाक वेलिंगकार आमकां शिकयता। कश्टान पर्याय ना, जिखल्या बगर रावचे ना। पणजेच्या उदरगतीचे स्वप्न आमी पळयलां, गोसुमची आमी भुरगीं खंयच्या खंय व्हांवची ना। समाजाच्यो वेदना सेवेन आमी शमयतली। गोसुमची आमी भुरगीं खंयच्या खंय व्हांवची ना। समाजाच्यो वेदना सेवेन आमी शमयतली। दिल्ले उतर मोडचे ना, जिखल्या शिवाय रावचे ना। प्रत्येक मतदाराकडे हांव वतलो, मतां जिखपाचे काय हारपाचे हो उद्देश दवरून हांव हे इलेक्शन लढना। की मनोहर पर्रीकराची दहशत आणि मनोहर पर्रीकराची फटिंगपणा जी आसा ती पणजेकारा समोर, सबंद गोंया समोर आणि सबंद देशा समोर जे आसा ती मांडपा खातीर हांव झगडटां। आणि हे करता आसतना म्हाका खात्री आसा की जर मनोहर पर्रीकराची फटिंगपणा आणि मनोहर पर्रीकराची ही चालासावां जर जनतेच्या लक्षान येले जाल्यार ह्या येता त्या काळान लोकांच्या लक्षान जर येले जाल्यार लोक म्हाका निवडून दिवपाक सुद्दां कांयच फाटी सरचे ना, अशा प्रकारचो आत्मविश्वास जो आहा तो हांव तुमचे समोर व्यक्त करतां।